नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. लोकांच्या विरोधात भाजपाचो आक्षेप. भाजपा म्हणटा इफ्फी भशेन डिफेन्स एक्सपोकूय विरोध. मुख्यमंत्री म्हणटा एक्सपो वांगडा एरो शोय. शांताराम म्हणटा रक्षा मंत्री जाला ब्रोकर. तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना सरकारान थारावपाचें. कमर्शियल तियात्र अकादमीक लागना. तियात्र अकादमीन हात फाफुडले. मिकी म्हणटा तियात्रांच्या नावान राजकारण. मिरामार दोनापावल रस्त्याच्या कामाचेर मुख्यमंत्री बेजार. नवे कॉन्क्रीटाच्या रस्त्याक वेरो. मुखेल सचिवावरवीं चौकशी. पार्सेकारान केले इन्स्पेक्शन. जीएसआयडीसीक उजरायली. मडगांवां घोगळात जाल्ल्या एक्सिडेंटात 2 जाण गेले आगताक. ट्रकाचो मोटरसायकलीक धपको. मोटरसायकली वयले दोगांवेल्यान गेलो ट्रक. चाळवयल्या लोकांनी ट्रक फातरायलो. काणकोणा कोणको जुव्यार बेकायदेशीर बांदकाम पालिकेन उडयले बंद. पालिका मंडळाच्या बसकेत विशय तापलो. कोणाच्या तरी आशिर्वादान काम चल्ला. नगरसेवकांचो आरोप. आणि गोयच्या जमनी राखून दवरपाचें काम गोंयकारांचें. खासा दर्जाची गरज ना. स्पेशल स्टेटसाचेर बीजेपीचे यू टर्न. वेंचणुके वेळार दिल्ल्या उतराची याद केल्यार बीजेपीची जाप ना. खबरो विस्तारान. बीजेपी म्हणटा लोक इफ्फी भशेन डिफेन्स एक्सपोकूय बेश्टेच विरोध करतात. फुडल्या वर्सा मार्चांत डिफेन्स एक्सपो बरोबर बेतलांत एरो शोय जातलो. गोंय सरकारान सध्या खंय एकाच वर्साची मान्यताय दिल्या म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयता. मात डिफेन्स एक्सपो खंय इफ्फी भशेन चल्लो जाल्यार कायम दवरपाचो. खासदार शांताराम नायक म्हणटा एम्साक दिवंक सरकारा कडेन जमीन ना. डिफेन्साक जमीन दिवंक मात आसा. रक्षा मंत्री पर्रीकार सरकाराचो ब्रोकर जाला अशें शांतारामाचें म्हणणें. गोंयान बेतलान फुडल्या वर्सा मार्चांत जावपा आशिल्ले डिफेन्स एक्सपोक एका वर्सा खातीरच खंय मान्यताय दिल्या. एक्सपो बरोबर एरो शोय जातलो. हो एक्सपो आनी एरो शो गोंयान बरो जमल्यार इफ्फी भशेन फुडें चालू उरपाचो. आमी एका वर्सा खातीर म्हणटा बेनिफिट कितले मेळटले हे पळोवया आनी ताच्या नंतर फुडें कंटिन्यू करप, दुसऱ्या वर्सा दिवप की ना दिवप हे सरकार ठरयतलें. सो डिफेन्साचो प्रपोजल आसलो पयलो. डिफेन्स 2016 डिफेन्स एक्सपो करपाचो आनी विल बी परमनंट वेन्यू फॉर एरो शो म्हटलेले अशें तेंचो प्रपोजल आहा गव्हर्मेंटाक आमच्या. सो तो एरो शो करूं ना आमी तो पास करूं ना. आमी दिता आसतना एका वर्सा खातीर दिता. फक्त डिफेन्स एक्सपो एरो शो खातीर दिवं ना. ना दोनूय गोश्टी दोनूय शो परमनंट वेन्यू मागला नाही मागोव रे मागल्यार एरो शो सुद्दां एका वर्सा खातीर दिला. हय पण ही 6 लाख स्क्वेअर मिटर एंड जस्टिफाय. अरे थंय जाता 30,000 स्क्वेअर मिटरची प्रगती. नाही पूण हांगा मोठो शो करचो न्ही. बीजेपीकूय डिफेन्स एक्सपोन इफ्फी दिसता. सेम प्रॉब्लेम तोच प्रॉब्लेम केन्ना केलो इफ्फीक की आमकां इफ्फी नाका प्रोटेस्ट फ्रॉम पीपल एंड टुडे इफ्फी हैज गिवन सो मच टू गोवा. सेम थिंग इज विथ दिस डिफेन्स एक्सपो. गोंय सरकाराक एम सारकेल्या इन्स्टिट्यूटाक जमीन दिवंक जायना आनी रक्षा मंत्रालयाक अश्योच काडून जमनी दितात म्हूण राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान विशय काडलो. रक्षा मंत्री पर्रीकार खंय डिफेन्स आनी सरकाराचो ब्रोकर जाला. We are searching for 200 acres of land which is required badly for All India Medical Institute proposed project. In such circumstances, squandering the precious land, is it a worth decision? And it is unfortunate that our Defence Minister Sri Manohar Parrikar is practically acting as a broker, trying to do his best to see that precious land of Goa is given to the Defence Ministry for its song. इफ्फी गोंयान येतकच व्याप दिल्ली परस कितलेशेच पट वाडलो. डिफेन्स एक्सपोचे तेच. सध्या तो दिल्ली प्रगती मैदानार जाता. आता गोंय सरकारान 6 लाख चौखण मीटर जमीन एक्सपोक दिल्या. एरो शोक 3 किलोमिटरांची एअर स्ट्रीप उबारची पडटली. उबारिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफेन्स मंत्रालय सोडटले म्हणचे परस सरकाराची भाशा पळयल्यार गोय एक्सपोचो परमनंट वेन्यू जावपाचीच शक्यताय चड.
ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना ते सरकारान थारावपाचें. अकादमी अनुदान दिता ते तियात्रांकूच अकादमी अटी घालपाक शकता आनी तश्यो अटी आतांय आसात. कमर्शियल तियात्रांचेर अकादमीचें नियंत्रण ना म्हूण अकादमीच्या अध्यक्षान हात फाफुडले. दुसरे वटेन मिकी तियात्रिस्तांचेर चाळवला. फ्रांसीस दे तुयेन आपली 89 वर्साची आवय आनी भुरग्यांचो कातारांत उल्लेख केलो म्हूण खंय तो अब्रू लुकसाणीची केस घालतलो. मुगे इनोसेंट भुरग्यांचेर कातरां म्हणटले हे पाट मुगे 89 इयर्स ओल्ड मुगे मायचे कातरां म्हणले हांव नको मुगे भुरग्यांनी आनी मुगे फॅमिलीन त्या दुखयतो उंचिमटो घालतो. आनी 2 दिसांनी कित्याक म्हाका आतां ते कातरां रेकॉर्ड धाडला पुलिसांनी धाडला ते हांव CD काडटलो म्हणजे एक्सपर्ट लॉयराकडे दितलो आनी ते डेव्हलपमेंट शिरके केस घालतलो. रवींद्र भवन हे पब्लीक प्लेस ती फ्रिस्किंग करून आसतना गान घेवन मनीस भितर कितको पावता कळटा आनी तो गान नाचिल्ले जाल्यार PIF मार्गांव पुलिसांनी ताका लायसन्स दाखोवपाक कित्याक लागलें. ते मिकीके घरां लायट ना म्हणून इंजिनियर आळोवंक ना मिकी पाशेवान पूण पोरचे देर आर फ्यू पॉलिटिशियन्स ताका पे करून कांतरां म्हणूंक लायतात. पॉलिटिशियन चुकतले आसता मरे तेजे बारा कंप्लेन पासून करपाक मरे. मिकी पाशेको इलेक्शन झुजतलो पणजे बोले आनी आपले सारखे पॉलिटिशियन पॉलिटीक आहा ते लोकांक पणजे करतलो आनी बेकायद्या प्रमाणे कांतरां म्हणून तियात्रिस्तां म्हणून वाबरूपणा पेडी करूंक लागप. म्हणजे इतली म्हणणी बाबा कांतरां म्हणटा आसतना मर्यादेन म्हळें पूण हिसाबा भायर वचनाका. तियात्रिस्टांनी मर्यादा सोडूंक जायना. दुसऱ्याच्या खाजगी आयुश्यान कोण कितें करता ते पळोवप सारकें न्ही म्हूण तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष आगोस्तीन तिमोदोचें मत. तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना ते खंय सरकारान पळोवचें. गांवांत तियात्रां दिताय तितून आमगेलें सारकें बरयल्लें आसता गव्हर्मेंटाचेर एगेन्स्ट रिलिजियसाचेर कांयच एगेन्स्ट आसचें न्हू म्हणून. जी पाटी सारक्या लोकांले पर्सनली वचपाक जायना. तियात्रिस्तांक आमी लोकांले बेड कितें आहा तें हाडटा पूण राणी हाटल्यान गोबर सगळ्यांना आसता सारकें अंडर द बेल्ट वचपाक जायना. आमकां ते दुसरी तेंगे कमर्शियली जे पळय तियात्रां कितें करता ते आमकां चड अशें लागना हिंगा. चोय सेन्सरशीप म्हणटा ती इज अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार ती घालपा जाता ना घालपा जाता दॅट इज गव्हर्मेंट चिंततलो. रवींद्र भवनात तियात्रा वेळार घडले ती लोकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया. तातूंत गैर कितें काय म्हूण बीजेपीचो प्रस्न. But he claimed they are not his people. You say they are his people. And if there are some sporadic cases, if I don't like somebody and I create some problem or a song or something, can you call it really intolerance? I mean, those are sporadic things. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिरामार दोनापावल नव्या कॉन्क्रीट रस्त्याक वेरो गेल्यात. रस्त्याच्या कामाच्या मुख्य सचिवावरवीं चौकशी करपाचो आदेश मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिला. मुख्य सचिव तज्ञ नेमून चौकशी करतलो आनी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितलो. बरें बांदकाम जावचें म्हूण सरकार PWD बदला GSIDCक काम दिता पूण सध्या चल्ल्या त्या कामाचेर मुख्यमंत्री सामको बेजारलो. आशिल्लो डांबरी रस्तो खणून फाटली 2 वर्सां जालीं 90 कोटी मोडून GSIDCन कॉन्क्रीट रस्तो बांदला तो बांदून सोंपच ना. This should not affect the life of the road. Sir, there are two aspects to this. As per what we have discussed, one is the road is still under preparation. So whatever technically has to be done to certify the road before taking over the road, we will do it. Point 2, sir, is whatever. Secondly, I sir, want it from his mouth. Secondly, sir, now there are certain surface level cracks which have to be treated, redone, or whatever. Now, technically, the problem caused by the cracks, and if it is a problem, the rectification he will answer. No, he has to answer. Yes, he is my consultant. Would you guarantee the life of the road now with this? That's what I'm telling or you. you will adopt some remedial measure. That's what I'm telling you. In some cracks, we will have to adopt some remedial measures. You have to. You have to find out. Yes. My GSIDC was formed for 100% perfection only. Sir, it is expected that GSIDC does the work, state of the art work. Sir, even if I that is PWD कडल्यान आजनेरी जाल्यार तुमकां आमी घालूं शकता. तुमचे कडल्यान जाल्यार आजनेरी किंवा संशय आसल्यार कितें करप? हू इज द नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपर्ट? आमकां समाधान जाय, मनाचें समाधान जावंक जाय. I am not ready to listen to your justification.
I would ask my chief secretary to take the best technical manpower and do the support, submit me the report. Third party evaluation. Third party, not PWD, not GSIDC. I will ask my chief secretary. ताणे बऱ्यात बरो टेक्निकल मनीस घेवचो, टेक्निकल एजन्सी घेवची, and let him submit the report. I'll ask him within, I'll give him a time-bound job. 15 दिवसात दी म्हणटा हांव. And for that matter, if any remedial measures are to be adopted, that also will have to be suggested and would be binding on you and me. मिरामार ते दोनापावला मेरेन बरो रस्तो खणून नवो कॉन्क्रीट रस्तो करपाचें काम पर्रीकार सरकारान सुरू केल्लें. ह्या रस्त्याक 50 वर्सां कांयच जावचें ना म्हूण तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयतालो. कॉन्क्रीट रस्त्याचें काम सुमार 90 कोटींचें. 2 वर्स जालीं हें काम चल्लां. प्रकरण हायकोर्टातय गेल्लें, मात अजूनय काम तडीक लागिल्लें ना आनी केलां तें अर्दकच्चें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. मडगांवां सांजे जाल्ल्या एक्सिडेंटात 2 जाण आगताक गेले. मोटरसायकलीक ट्रकान धपको दिलो. ट्रका पोंदा चिड्डल्ल्यान 2 भुरगे आगताक गेले. ट्रक लाकडाचे उणके घेवन वतालो. सुमार 7:30 हो एक्सिडेंट जाला. गोगळात बिग फूट जंक्शनार हो एक्सिडेंट जाला. चाळवल्ल्या लोकांनी ट्रक फातरायलो. घेवया एक विराम.